केंद्रात आणि राज्यात बीजेपी सरकार मात गोयचे मायनिंगाक वालिना। प्रताप सिंह राणेच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीन आता मायनिंगाचेर 5 जाणांची कमिटी काढल्या। ही कमिटी खंय सरकाराक उपाय सांगतली। एडवोकेटांक घेवन जावं सुबोध कंटक जावं उसगांवकर डॉक्टर एडवोकेट उसगांवकर जांकां मायनिंगा विशीं खुबशी म्हायती आसा हांचे घेवन फाल्यां परत एक फावटी मिटींग जातली आनी फायनल खंय तरी एक डिसिजन जातलें की आमी कशे पद्दतीन काँग्रेस पार्टी स्टँड घेतली आनी तेन्ना आमी सरकाराक टायम दिवपाची पाळी येयल्या काय दिसता की ह्या टायमा भितर तुमी ह्या रुटान वसा म्हणून, कित्याक आज पर्यंत आमी रावलात ते करतले आनी आमी सपोर्ट करतले। पूर्ण वेळ मुख्यमंत्री जाय म्हूण काँग्रेसीची राष्ट्रपतीक मेळपाची तयारी। ह्या सरकाराक जेन्ना जो मुख्यमंत्री आजारी म्हणून तांणी आमकां रिक्वेस्ट केले, आमचे CLP लिडरान धरून सगळ्यांनी तांकां वेळोवेळ मदत केली की त्यांचो एक कोर टिमींतलो जो साऊथ गोवाचो MP नरेंद्र सावयकर स्टेटमेंट करता, असो स्टेटमेंट दाखयता की आमी मुख्यमंत्री नासतना सुद्दां चलयतले, म्हणजे ते आतां गोंयकारांक चॅलेंज करतात। एक असंविधानीक हो स्टेटमेंट आसा, म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन केल्लें आसा चीफ मिनिस्टराच्या पोजिशनाची, आनी 100 दिसांच्या मायज दीस जावपाक लागल्यात की मुख्यमंत्र्याचो चार्ज अजुनूय कोणा कडेन दिलो वचना। आमी पयलीं जाहीर केले प्रमाणे हायकोर्टाकूय आमी वयतले आनी म्हाका दिसता आमकां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडेन वचोन ताच्या पांया कडेन वचोन आमी मागणी करपाची एक वेळ आमचे कडेन आयिल्ली आसा। मांडवी कुट्टाळी पुलांच्या कामात खंय भ्रष्टाचार जाला। मुख्यमंत्री गोंयांक ना, थोडे मिनिस्टरांक दिसता की तांकां स्वार्थ लागल्याक आनी ते अक्षरशः लूट चालू आसा। ती लूट आमी तांकां एक्सपोज करपाक पावलां मारतले। ते प्रत्येक डिपार्टमेंटाचेर आमचो अभ्यास जातलो। ज्या तरेन दोनी ब्रिजाची कामां जी चल्ल्या तितून जो असंख्य भ्रष्टाचार चलता तोय आमी लोकां मुखार हाडपाक सोदतले। मोपा एअरपोर्टाचेर ज्या तरेन सगळ्यो प्रोसिजरल लॅप्सीस करून त्या गव्हर्मेंटाक आमी एक्सपोज करतले आनी जंय गरज आसा आनी जो दोशी आसा तेजेर केसी घालपाकूय आमी फाटीं रावपाना। काँग्रेस म्हणटा जॉब दिना जाल्यार बेरोजगारी भत्तो चालू करात। B.Ed जावन शिकून जाल्यार जवळ जवळ 2000च्यान वयर युवक आसा। तेजे नंतर B.Ed जाल्ले आसा, पारा टिचर आसा, नर्सिंगाचे स्टुडंट्स आसात, इंजिनियरिंगाचे स्टुडंट्स आसात, कॉलेज सेक्शनाचे टिचरांची आसा वेकन्सी भरलेली ना। म्हणजे आयज एम्प्लॉयमेंटाचो हो एक मोठो विशय गोंयांक जाल्लो आसा आनी तितून भितर मायनिंगाक बंद जावन तितून आनी एडिशन जाल्लें आसा। BJPन जे मॅनिफेस्टोन ताणें घातलेलें आपल्या की आमी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकारांक दितले, जॉब्स गोंयकारांक दितले आनी दर दिवपाक पावले ना जाल्यार 4000 रुपया बेरोजगारी भत्तो दितलो, तो तेणी ताबडतोब लागू करची, कारण सामकी सिच्युएशन गोंयांक वायट जायत आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।